नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आपल्या राजस्थान भेटेर राष्ट्रीय पावंड्यार राबयल्ल्या HPV वाशिनाचें अनावरण केलें. ह्या मोहिमे अंतर्गत देशभरांतल्या 14 वर्सां पिरायेच्या चलयांक सर्वायकल कॅन्सरांतल्यान वाटावपा खातीर हे वाशीन फुकट दितले. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या राजस्थान भेटेर सुमार 14,000 कोटी रुपयांच्या तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट लेगीत राज्याक दिली. ते भायर राजस्थान सरकारान नव्यान नेमणूक जाल्ल्या 21,000 तरणाट्यांक तांणी नेमणूक पत्रां सुपूर्द केली. अजमेर हांगा जाल्ल्या तांच्या भव्य भौशीक रॅलीक उलोवप करतना अजमेर ही धर्म, भावार्थ तशेंच धाडसाची धर्तरी जावन आसा आनी आपल्या इस्रायल भेटे मजगती लेगीत थंयच्या लोकां भितर अजूनय मेजर दलपत हांच्या धाडसा विशीं सन्मान अणभवलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. शौर्य की धरती है, यहाँ तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है. अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं. राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं. मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला. राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरवगान करने का अवसर मिला है. न्यायालयीन भ्रष्टाचार ह्या विशयाचेर धडो आशिल्ले आनी बंदी घाल्ले 8वेच्या पुस्तकाच्यो प्रती कोणाकडेनय आसल्यार त्यो बेगोबेग संस्थेच्या मुख्यालयान परत्यो करच्यो अशें आवाहन NCERTन केलां. तशेंच ह्या धड्याचो मजकूर आशिल्ले साबार पोस्ट लेगीत समाज माध्यमांवयल्यान काडून उडोवचे अशे खर निर्देश मंडळान दिल्यात. सर्वोच्च न्यायालयान ह्या संबंदीत धड्याचेर हस्तक्षेप करून तो बेगोबेग अभ्यासाचो असो आदेश दिल्लो. हे विशीं प्रतिक्रिया दितना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचेर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमांत आस्पाव आसप ही दुर्दैवी गजाल जावन आसा आनी केंद्र सरकारान हे विशीं दखल घेतल्या अशी गवाय दितना सरकाराचो न्यायालयाची मर्यादा भंग करपाचो हेत नाशिल्लो अशें स्पश्टीकरण शिक्षण मंत्र्यांनी दिलां. येत्या त्या 6 मार्च सावन राज्य विधानसभा अधिवेशन सुरू जातलें. अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा 6 मार्चाक राज्याचे अर्थमंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आगामी आर्थीक वर्सा खातीर अदमासपत्रक मांडपाचें आसता. ह्या अदमासपत्रका खातीर नागरीक, उद्देजक, आप वावुरपी संस्था, वेगवेगळ्यो संघटना आनी समाजांतल्या हेर घटकांनी आपल्यो सुचोवण्यो सादर करच्यो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. ट्विटर ह्या समाज माध्यमावयल्यान तांणी हें अदमासपत्रक लोकसहभागांतल्यान लोककेंद्रीत आसतलें अशें म्हळां. सर्वसामान्य मनशाचो आस्पाव राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर आसचो हे हेतान लोकांकडल्यान budget.goa.gov.in ह्या संकेतथळाचेर आपल्यो सुचोवण्यो धाडच्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलां. कला अकादमीच्या स्थापणूक दिसा निमतान आज कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. स्थापणूक दिसा निमतान वेगवेगळ्या उपक्रमांचें आयोजन जालें. कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार कला अकादमीचे वांगडी सचीव शंकर गांवकार आनी हेर पदाधिकारी आनी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. कला अकादमीचो स्थापणूक दीस साजरो करून अकादमीत काम करीत आशिल्ले आनी शिक्षण घेत आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहीत करपाचो हो यत्न आसा अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कला अकादमी ही देशांतली एक नामनेची सांस्कृतीक संस्था आशिल्ल्यान तिची प्रतिश्ठा वाडोवप गरजेचें अशें कवळेकार हांणी सांगलें. बाकी सगळे ऍक्टिव्हिटी चलताच, पूण जशें मेन्शन जालें ते प्रमाणे आयज म्हाका सुद्दां खबर नासली हांगा 600 भुरगीं हांगा शिकतात. हांगा वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजिकाची इतली क्लासी आसात. तेन्ना पयल्या दिसा हांवें ताबो घेतलो तेन्ना हांवें मेंबर सेक्रेटरी आनी आमी सगळ्यांनी वचून पाहणी केली. पयलीं खबर ना, उसली सायडीन आमी केन्ना पावलेच ना.
आम्ही एक डायरेक्ट हॉला बसप प्रोग्राम पळय पयलीं जेन्ना आयज जेन्ना हें केलें तेन्ना अनेक हांगा एक्टिविटी चलता. दुसरें आमी कळोवन चुकलें की तेन्ना म्हाका सीएम की तुका कला अकादमी भितर आनी कॉलेजी आसा म्हणून सेंट्रल आर्ट कॉलेज ती हांवें रोखडेच ताबडतोब पळोवपाक गेले हांव मेंबर सेक्रेटरी सगळे थंय तेंच्यो कांय समस्या आयकून घेतल्यो आनी अनेक गजाली म्हळ्यार कला अकादमी भितर खूब कांय गजाली करूं शकता आमी खूब कितें करूं शकता ज्यो गजाली ज्यो एक्टिविटीज चलप त्यो काही काळांतरान त्यो काही कारणां अनेक आसतलीं ज्यो काही कमी जाल्ल्यो आसा बंद पडल्यो आसात ह्यो परत खंय तरी चालू जावच्यो अशें आमी ठाम निर्णय धरलो आसा मेंबर सेक्रेटरी आनी आई उलोवन हें ठरयिल्लें आसा की प्रत्येक जावपाक जाय. तशेंच सुद्दां आतां आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां फायनान्शियल प्रोविजन करता आसतना न्यू फायनान्शियल इयराक तशी आमी आंखणी केल्ली आसा. आतां आमची मिटींग जावपाची आसा जेणे करून आमी सगळीं बाकीचे काम कितें आसा ते अपुरे आसा ते उरला ते कंप्लीट करप वेगळो भाग तेजे खातीर वेगळे पयशे आसा पूण हे जे एक्टिविटी चलप त्यो एक्टिविटी परत चालू उरच्यो सगळ्यो अशे पद्दतीन आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय मुखेली आनी दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हेर सहकारी हांची मद्य घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान निर्दोष सुटका जाल्ल्या खातीर आम आदमी पक्षान काल आनंदोत्सव मनयलो. पणजेंतल्या पक्षाच्या राज्य मुख्यालया मुखार फोगोट्यो पेटोवन तशेंच मिठाई वांटून कार्यकर्त्यांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिलो. आम आदमी पक्षाचे राज्य मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक आमी येवकार दितात अशें सांगलें. न्यायालयाक खंयचोच पुरावो सादर करपाक अपयश आयिल्ल्या कारणान न्यायालयान हो निर्णय दिला अशें वाल्मिकी नायक हांणी पत्रकारांक सांगलें. एव्हेन्यू कोर्टान एक जजमेंट दिल्लो आसा. तुमकां सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता की आर लिडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी and Manish Sisodia ji and others have been acquitted of all charges in this fictitious fake liquor scam. सगळ्या आरोपांच्यान तांकां बरी केल्लें आसा. We welcome this judgment. Entire case was based on these fake approvals. फक्त स्टेटमेंट्साचेर ही केस आशिल्ली एक सुद्दां तांचे कडेन एविडन्स नाशिल्लो. गोंया वांगडाच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत लेगीत व्हडा प्रमाणांत भावार्थी आशिल्ल्या फामाद श्री लयराई जात्रे निमतान कसलीच वायट घडणूक जावची न्हय हे खातीर खासा टास्क फोर्स गठीत केला. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आनी देवस्थानाचे धोंड हांचे मदीं आज बसका जाली. जात्रे मजगतीं पुराय शिस्त पाळपाच्या हेतान जतनाय घेवपाची सुचोवणी ह्या वेळार केली. फाटल्या वर्सा जात्रेंत चेंगराचेंगरी जावन जाल्ल्या दुर्घटणेन 6 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो. ते फाटभुंयेर ही टास्क फोर्स समिती वावरतली. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी हे विशीं म्हायती दिली. मीटिंग घेतला ते एक आमी सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम सगळ्या भुरग्यां खातीर कारण थोडे मेजर्स आमी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड ह्या वर्सा घेतला सो ते तांकां कन्वे करपाक ही मीटिंग आशिल्ली. मेन म्हणजे जे मुवमेंट आसतले सगळे भक्तांचे धोंडाचे मेन रिच्युअल जे तळी कडेन किंवा होमखंडा कडेन हे सगळे मुवमेंट आमी बऱ्या भशेन बॅच वायज सगळ्या लोकांक धाडटले कारण क्रावड जाल्यार परत तो रिस्क फॅक्टर येता. बॅच वायज मुवमेंट करून ते सिस्टमॅटीक डिसिप्लिन्ड मॅनर आमी करपाक सोदता. देवस्थान समिती वतीन समितीचे पदाधिकारी दिनानाथ गांवकार हांणी लेगीत प्रतिक्रिया उक्तायली. आजचे मिटिंगेन आमचे देवस्थान कमिटी तसेच महाजन यांच्यानी आपले विचार मांडले. अधिकाऱ्यांनी काही सूचना केल्यो ती मार्गदर्शक तत्वानुसार जे फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन लास्ट स्टॅम्पेड जाले त्यानुसार फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन काही डायरेक्शनां दिल्ली फायंडिंग्स केले आणि त्या खातीर जात्रा कशे भशेन योग्य तरेन करपाक जाय त्या अनुशंगान काही सूचना आमकां केल्यो की त्या भशेन हांगासर हे सगळें नियोजन जावपाक जाय आणि ती देवस्थान कमिटीन त्या बाबतीन पावलां उचललेली आसा तयारी जाल्ली आहा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 खबरापत्रांत. नमस्कार.